गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयान पारडेच्या चंद्रेश्वर देवळाक भेट दिली। ह्या वेळार त्याच्याबरोबर आमदार सुभाष फळदेसाय आणि देवस्थान कमिटीचे वांगडी हजर असले। पळयात। So I visited a place wherein history shows remarkable background. So I am very happy to visit here and this temple, and it is properly maintained also. On the top of this hill, I congratulate the temple, the people who are having the administration of the temple. Very well maintained temple. I'm very happy. And nowadays everybody is busy during the schedule of busy activities. If coming to this place in the evening and other side, look into other places. It mental satisfaction and our commitment to the nature also is declared by this temple. In addition to our main deity, deity also Swayambhu. That means originated, not any idol placed by somebody. Swayambhu is there. So we got a very great satisfaction with respect to this today's visit. And government is also doing everything. Ministry is doing. I'm a archaeology minister. Archaeology minister also. So he can know a lot of things, and I am sure that he is part and parcel of this temple. महामहिम हिज एक्सलन्सी गव्हर्नर विजीट केल्ली आसा आनीक ह्या देवळाचे सगळे महाजन देवळाचे सगळे कारभारी हांगा आसात आनीक गव्हर्नर हांगा आयले आनी एक बरे थंड जाग्याचेर जाका खूब हिस्ट्री आसा जाच्या फाटल्यान खूब बॅकग्रावंड आसा आनीक लॉर्ड शिवा चंद्रेश्वराच्या रुपान ह्या चंद्रवाडीचेर तो अधिपती आसा आनी ताची राखण करता आनी ह्या वेल्या पर्वताचेर येवन ताणें आपलें स्थान केल्लें आसा आनी एक स्वयंभू मुर्ती आनी तातूंतल्यान आयज हो डेवलपमेंट जाता एज अ आर्किओलॉजी मिनिस्टर जी तांची प्रपोजल आसतली की आमी अजून पर्यंत ह्या देवाक एक बरें मोठें स्थापना जावपाक जाय गोंयच न्हय तर इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या देवाची महिमा वचपाक जाय म्हणून हांगा ज्यो सुविधा निर्माण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हांव खूब खूब आभारी आसा हिज एक्सलन्सी गव्हर्नर सर तांणी हांगा विजीट केल्ली आसा आनी हाका एक नवी म्हाका हें मेळटा की नवी एक जळारी येतली ही गव्हर्नरान विजीट करून आमकां आदेश दिल्ले आसात ते आमी पायतले। थँक्यू वेरी मच। तर एकूच सांगा आर्किओलॉजी मिनिस्टर म्हणून अनेक देवळां आसा अशीं जी तुमकां खबर आसतली परतून उदस जाल्लें त्या टायमार तर तुमी कितें म्हण करतले फुडें? ना आतां एक सरकाराची पॉलिसी जाल्ली आसा पर्यटन भितर प्रोविजन आसा 20 crores जी देवळां आमकां आर्किओलॉजीन भितर येतात जी देवळांचो इतिहास खूब आसा आनी त्या देवळाचेर ब्रिटीश कालीन किंवा ताचे पयलींचे जे एम्परर्स आशिल्ले किंवा उद्ध्वस्त केल्ली देवळां परत पुनर्निर्मिती करपा खातीर आमचे प्रयत्न आसतात।